गोय सरकाराच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे फाल्यां 20 तारीख पासून गरजेनुसारूच घरांच्यान भायर सरपाचे। कंपल्सरी तोंडाक मास्क घालूनच भायर सरतले। तशेंच 2 व्हीलर वाहनाचेर फक्त एकट्याच मनशान हेल्मेट घालून आणि मास्क घालूनच भायर सरचे। इन एमर्जन्सी कोणी 2 व्हीलराचेर 2 जण भायर आयले जाल्यार दोगांयनी हेल्मेट आणि मास्क घालूनच भायर सरतले। 4 व्हीलर वाहनाचेर एक ड्रायव्हर आणि बॅक सीटार फक्त एकच मनीस असे 2 जण अलाउड आसा। ह्या सगळ्याचो कोणी अवमान केलो जाल्यार तांचेर दंडात्मक कारवाई केली जातली। ज्या प्रमाणे तुम्ही इतले दीस ह्या कोरोना व्हायरसाच्या लॉकडाऊनान जे सहकार्य केला त्याबद्दल गोय सरकार आणि पोलीस खात्याच्या वतीन हांव तुमचे आभार मानता आणि परत एकदा कळकळीची विनंती करता की सगळ्यांनी भायर सरताना तोंडाक मास्क घालूनच भायर सरतले। जय हिंद, जय भारत।